जे मतदार असतात त्या सगळ्या मतदारांक तूं सरबुद्दी सद्भावना घेऊन दिली. हांव जरी अपक्ष उमेदवार असले तरी सुद्धा जरी भाजपचे सगळे माझ्याकडे पंच सरपंच सगळे जरी असले तरी सुद्धा जर माझे सगळे मतदार म्हाका सांगतले राव म्हणून थंयसरूच हांव उबे रावतले. तर त्यांचो प्रतिसाद म्हाका खूब बरो आसा आनी म्हाका खरेंच खूब प्रावड दिसता की माझे सगळे कोरगांवचे, हरमलचे, पालयेचे तशेंच केरयेचे सगळे भाव भयणी आज हांगासर म्हाका सपोर्ट करपाक हांगासर उपस्थित राविल्ले आसा. आणि कोण उलयता? आयज आमची उमेदवार श्री राधिका उदय पालेकर ही फॉर्म भरपाक हांगा येयल्ली आसा. ह्या फॉर्म भरपाच्या टायमाचेर आमचे बरोबर सगळे आमच्या विविध पंचायतीचे म्हणजे आमचे हरमल हे आमचे पालये, केरी तसेच कोरगांवचे सगळे आमचे पंच मेंबर आमचे बरोबर आसात. आयज तेंचो पाठिंब्यामुळे आमी ही जी आमची अपक्ष उमेदवार आहा सौ राधिका उदय पालेकर हेका आयज आमी सगळ्यां कडेन मतदारां कडेन जशें तेंच्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी विजयी केल्लो तीच पद्दत तेंच्यांनी आतांय आमचे बरोबर सपोर्ट दाखोवन ते फुडें वचपाचो तेंचो जो एक ध्येय आसा ते फुडें वचपाचे आमी तेंचे कडेन विनंती करता. आनी तेका आतां फॉर्म भरल्या उपरांत असोच आमचो जो सपोर्ट आसा तो बरोबर त्याच्या रावन सगळी कडेन भोंवान जे चारय विलेजी आमचे आसा त्या चारय विलेजींनी त्यांच्या पंचायतीचो आमी सपोर्ट घेवन तेका भरघोस मतांनी निवडून हाडा अशी मी आमच्या सगळ्या समस्त मतदारांक आमी विनंती करता. आनी हांव मागता की ते सगळे जाण ज्या पद्दतीन म्हाका तेज्या वखदार सपोर्ट केल्लो त्याच पद्दतीन ते सपोर्ट करून आमची जी ही अपक्ष उमेदवार आसा सौ राधिका उदय पालेकर हिका भरघोस मतांनी विजय करतले आनी आमी हो एक निश्चय केल्लो आसा की तेका आमी विजयी म्हणून हाडटले इतलेंच सांगता.